साम पावलान तेसलोनिका घरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमचे लागीं विनाती करतांव आनी प्रार्थून मागतांव. देवाक मानवून चलचे कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळपर्यान जियेवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थितांव. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात. तुमी भाग्यवंतपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी आनी निश्कळपण तुमी पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी मानसुगेन सांबाळीशें तुमी हर एकल्यान ती दमोवंक शिका जाय. देवाची वळख नातलेल्या हेर जातींच्या मनशां परी तुमी रक्तमांसाचे ओडणेक गुलाम जायनाकात. कोणेंच हे सांगतींत आपल्या भावाक फसोवन फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय. असल्या सर्वांचे सोमी फारीकपण घेता. हे तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आनी रुजू करून लेगून दाखयलां. देवान आमकां अनिश्कळपणांत जियोंक आपोवंक नात, भागार भाग्यवंतपणी जियोंक आपयल्यांत. देखून जो कोण ह्या संगतींची बेपारवा करता तो मनशांची न्हय, भागार तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतल्या देवाचीच बेपारवा करता. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परे म्हणयेत. 10 धेडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुद नातलेल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बुद नातलेल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले, पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपले कळसुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक घाळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक भोब जाली, आळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतले आयकल्लेंच त्यो सर्व धेडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुद नातलेल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुदवंतांनी तांकां झाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयत्यो आसलेल्यो धेडयो ताचे सांगाता लग्न साला भितर सरल्यो आनी धारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन झाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचे उतार हे.